दिपबाब, तुम्ही व्हडल्या व्हडल्या गायकां बरोबर काम केलें, म्हणजे कोंकणी गावन घेतले तांचे कडच्यान. छान शंकर महादेवन, हरिहरन आनी कितलीशींच वळेरी व्हडली व्हडली नांवाची. कितें अणभव ह्या व्हडल्या गायकां बरोबर काम करता आसतना? गायक अणभव म्हणल्यार ते सामके प्रोफेशनल. म्हणजे येवप आनी तांचे इवन गोंयकारा कडेन तुवें काम कोंकणी म्हणून घेवप एक एकदां ताका वेळ चड वता. तांचे कडेन वेळ कमीत कमी वेळान ते रोखडे पिकअप करता. म्हणजे इतलें वर्सां करून आयल्या रिकॉर्डिंगां बी करून सामकें परफेक्ट जाल्लें आसता तें. सो ताका येवन फक्त तो उच्चार सांगलो, हें सांगलो, आनी रिकॉर्डिंग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग, आनी तातूंत मागीर खंय उच्चाराचेर वयर सकट जालें जाल्यार तें सांगपाचें तातूंतल्यान. आनी ते इतले डावन टू अर्थ आसता म्हणून ते व्हडले गायक जावपाक पावले. इगो, अहंकार झिरो. ते अजून अशोक पत्कीच्या तेन्ना अशोक पत्कीन खूब कार्यावळींनी सांगलां. शंकर महादेवन बी जेन्ना वयर सरले पळय ताणेंच ताका हातभार लायिल्लो जिंगल बी म्हणपाक. शान बी ल्हान आसतना आवय घेवन आयिल्ली, हाका कितें तरी काम दी. सो अशोक म्हणून ते अजून अशोक पत्कीक अशें मानतात. आतां हातूंत थोडे अशें आसा की अशोक पत्कीच्या वयर सरल्या आनी अहंकारान गोबोर जालो आसा तांचो. अशें कलाकार आसा पूण तांचें नांव सुद्दां जावना. म्हणजे अशोक पत्कीक एकदां वायट दिसता की आपणें मुखार काडिल्लें तें मुखार पावपाक पावलें ना न्ही. पूण शंकर महादेवन शान सारकें ते अजून ताका देव मानता, कित्याक तुजे शिवाय आमी मुखार इतले लेवलाचेर पावपा न्हय. पूण तो कोंकणी खातीर येता. शानान मराठी अजून महाराष्ट्रान रावता, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबय. मराठी पद एक म्हणनासतलें पयरूच 1-2 वर्सां पयलीं. आमची 10-15 मराठी सॉंग म्हणलीं, कोंकणी सॉंग म्हणलीं. ती कित्याक येता की पत्की कडेन बजेट, शाना कडल्यान मराठी पद म्हणपाचो पत्की कडेन बजेट नासता, प्रोड्युसर नासता. मराठी म्हणपाक सुद्दां ते आपयना. आनी आमी गोंयकारांनी जावन शंकर महादेवनान 8 म्हणलीं, हरिहरनान 3 म्हणलीं. सो ताका बजेट लागता. म्हणून हांव एक इन्सिडंट सांगतां. एक कलाकार व्हडलो, हांव नांव घेना, मडगांव रवींद्र भवनान प्रोग्राम आशिल्लो. ताजो स्टुडियो आसा, ताज्या स्टुडियोन आमी थंय गितां करतात. आनी ताजी पयलीं हिंदी पदां आसा, बॉलिवूडांतलो कलाकार जुनो. ताका विचारलें हांवें की तुजे कडेन स्टुडियो आसा, तुजे कडेन आवाज आसा, तुवें कितलींशींच पदां तुजी फामाद जाल्लीं आसा मराठींतली, कोंकणी हिंदींतलीं, तूं हिंदी कित्याक काडना सॉंग थोडी, भक्ती गितां आसा, मराठी आसा. ताणें म्हाका सांगलें की लक्ष्मी कोणा कडेन वाट लावायला आसते का म्हणून. ही उतरां कोणी प्रोड्युसर आयले तर काडया. पयसो कित्याक आपूण खर्च करपाचो, फक्त स्टुडियो आसलो, आवाज आसलो म्हूण ना, ताका मुखार ताका प्रदर्शीत करपा जाय, हें करपा जाय. मागीर हांवें म्हणलें हांव गोंयांत रावन इतलें 15 लाखाचें गोंय, तातूंतले 5 लाखाचे आमची कोंकणी खंय पावता ती म्हाका खबर ना. कारवार म्हयने पावता काय ती काणकोणच्या पैंगीण म्हूण रावता ते म्हाका कांय खबर ना. पणजे म्हणसो पावता काय पेडणे म्हणसो पावता. ताजी स्टडी केली न्ही जाल्यार अजून तुजें विणें थोड्या लोकांक खबरूच ना आसा म्हणून. खबरूच ना. केपें सारकेच्या म्हालान काल आमी येतना तुजें विणें म्हणून ताका आयकूंक गेल्लें नासता. कित्याक आमचे कडेन एक आमचें दुखणें गोंयचें की आमचे कडेन एंटरटेनमेंट चॅनल्स ना. महाराष्ट्रान कितें जाता, 25 चॅनल्स, ETV म्हण, ZTV मराठी म्हण, फक्त एंटरटेनमेंट. आनी गोंयकारांनी तातूंतच घुसपल्या. एंटरटेनमेंट म्हणल्यार सदांच पदां नाल्यार नाटकां आनी सिरियल्स. हातूंतल्यान तुका एक्सपोजर मेळटा. आमकां एक्सपोजर मेळना. आमकां एक्सपोजर कशें मेळपाचें? आतां वॉट्सॅपांतल्यान एक्सपोजर जाता तितल्या पुरतें. त्या 2003 बी. आनी मागीर एक रिलीज जाता की तूं एक दूख आसता, अरे बाबा लोकां म्हळ्यार पावपाक कित्याक काडप तें, लोकां म्हळ्यार पावपाक जाय. कशें पाडटलो? पेपराचेर प्रेस नोट दिवन. तेन्ना हांव प्रेस नोट दितालो, हांव रावतालो. प्रेस नोट येता पेपराचेर, इतली परिस्थिती आसता. आतां तरी वॉट्सॅपा खातीर आनी बाकी सोशल मिडिया खातीर लोकां मरेन थोडी तरी पावता. एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय, जी दिपबाबान सांगली की तूं केदोय व्हडलो सर्जनशील कलाकार आसत, पूण जो पर्यंत तुजे कडेन नम्रपण ना, जो पर्यंत तो रियाज ना, जो पर्यंत तें घेवन बसप म्हणटा तें, ती वृत्ती तुजे कडेन ना, तो पर्यंत कलाकार व्हड जावपाक शकना, तिगपाक शकना समाजा भितर, संवसारा भितर, आपल्या रसिकां भितर. आनी म्हणून शंकर महादेवन आसत किंवा शान आसत, हरिहरन आसत, आनीकय वळेरी खूब व्हड आसा जांचे कडच्यान दिपबाबान गितां गावन घेतल्यात. हे सगळे लोक डावन टू अर्थ आसात, तांचे पांय जमनीर आसात, म्हणूनच ते व्हड जावपाक पावल्यात. सगळे जे आमचे तरणे कलाकार, सर्जनशील आमचे पळोवपी आसात,
आनी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की आमी कितलेय व्हड जरी जाले तरी आमचे पांय जमनीर आसपाक जाय. दिपबाब, तुमी अशोक पत्कींच्या बाबतींत उलयले, खूब मोठें नांव आनी एक आदराचें नांव, रिस्पेक्टेड. तांचे बरोबर काम करता आसतनाचो अणभव कितें? तांचे बरोबर काम म्हणजे तांचे खातीरूच हांव इतलें करपाक पावलो. येदो व्हडलो मनीस जावन सुद्दां तांकां सामको महाराष्ट्रांत ताका लता मंगेशकर एवॉर्ड, महाराष्ट्रा हे नॅशनल एवॉर्ड सगळें करून सुद्दां तांचे कडेन जो अप्रोच करपाचो जो म्हजें हें आशिल्लें पळय, आनी आतां हें सुद्दां दामोदराचें सॉंग सुद्दां आतां गोंयांत येयल्लो आनी म्हाका एक जुप्पून स्फूर्तीशी आयली कोरया म्हणून, कित्याक मदींच अशें बंद अशें जाल्लें न्ही एक 8 वर्सां पयलीं. सो तांचे खातीरूच म्हाका सहवासान तांच्या, हांव मुंबय गेल्यार म्हजे कितलेशे फ्रेंड आसा तरी हांव तांकां फोन मारना, अशोक पतीक फोन मारता आनी एक सांजवेळ ताजे बरोबर मागीर तो म्हाका खंय स्टुडियोन घेवन वता. तेंच एक उमेद येता, स्टुडियोन घेवन वता, खंय एवॉर्ड फंक्शनाक घेवन वता. खूबदां जालां अशें.